दक्षिण गोंयांत एका कार्यावळीक गेल्ले कडेन पत्रकारांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक कुडचडे भलायकी केंद्रा वयल्यान काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान केल्ल्या आंदोलनाचेर प्रश्न विचारिल्लो। ताचेर अमित पाटकर कोण, आपूण ताका वळखना अशें विश्वजीत उलयल्लो। राज्यांत काँग्रेस जिती उरल्या काय म्हणून विश्वजीतान पत्रकारांकूच प्रश्न केल्लो। मजगती हे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष गिरीश चोडणकराक प्रश्न केलो तेन्ना तांणी अमित पाटकर कोण ही सादी गोष्ट जर खबर ना जाल्यार तो मंत्री पदार रावपाक पात्र ना अशी सुटसुटीत जाप गिरीशान दिली। विश्वजीत राणेन अहंकारात रावचे न्हय, आमी ताका मान दितात, ताणीय आमकां दिवचो अशी सुचोवणी गिरीशान विश्वजीताक दिल्या। विश्वजीत राणे हो वेगळे अहंकारान आसा, तेका पावर तेजे तकलेक मारलेलो आसा। अमित पाटकर म्हण तो आमचो कॅन्डिडेट आशिल्लो कुडचडे मतदारसंघाक, जो खुबशे कमी 400 450 मतांनी तो उरलो जिखपाक, आनी तेजे नंतर आमच्या पक्षान तेका अध्यक्ष केल्लो आसा आनी गेले वर्सभर तो अध्यक्ष म्हणून कार्य करता आसा। जर तर विश्वजीत राणेक अमित पाटकर हो कोण तो खबर ना जाल्यार म्हाका दिसता तो मंत्री पदार रावपाच्या लायकीचो ना, कारण गोंयचे प्रत्येक कानकोपऱ्यान खबर आसा अमित पाटकर म्हण तो आमच्या पक्षाचो अध्यक्ष आसा आनी ताणें BJPच्या कॅन्डिडेटा कडेन विरुद्ध बरी फायट कुडचडे मतदारसंघाक दिल्ली आसा। सो हेणें विश्वजीत राणेन अहंकारान रावची न्ही की आपूण कोण तरी व्हडलो कोण तरी आसा आनी बाकी सगळे कोण म्हणजे कचरो बारीक असो तेजो अर्थ जाता। सो विश्वजीत राणेन ह्या अहंकाराक रावची न्ही आनीक प्रत्येक मनशाक आमी ताका रिस्पेक्ट दिता तो तें सगळ्यांक रिस्पेक्ट दिवचें आनी सगळ्यांक इक्वल ट्रीट करचें हो ताका एक एडवायस दिवपाक सोदता। ओके, ताजे उपरांत तेणें अशें म्हटलां की जो काँग्रेस पक्ष आसा तो खंय तरी गोंयांत नाच अशें म्हटलां, ताजेर तुमची जाप कितें आसतली? परच्या असेंब्ली इलेक्शनाक दाखोवन दिलें की काँग्रेस पक्ष खंय आशिल्लो आनी खंय नाशिल्लो तो, आनी ह्या पार्लमेंट इलेक्शनाक लोक तांकां उत्तर दितले काँग्रेस पक्ष खंय आसतो। सो हांव तितून तेजेर चड उलोवपाक सोदना। पार्लमेंट इलेक्शन जावनी आनी पार्लमेंट इलेक्शन जातकर विश्वजीत राणे हे वक्तव्य करचें।